मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आमकां नाका टावर अशें म्हणत कोणीवाडो कोलवाळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत गांवकारांची निदर्शनां. गांव वांटोवपाक थळावे आयले मुखार. थळाव्या विरोधात बांदतले टावर, लोक मागतात जाप. कारापुळकारांच्या वनवासाक लागना फुल स्टॉप. आंदोलनाचो 138वो दीस. प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध चालूच. आमकां जाय न्याय, थळावे आसात ठाम. कुर्टीत गणपती विसर्जन सुवातेची वाईट स्थिती. लागसरच्या व्हाळांत प्रदूषण. योग्य व्यवस्थेची मागणी धरताने. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आमकां नाका टावर अशें म्हणत कोणीवाडो कोलवाळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत गांवकारांनी निदर्शनां केली. गांव वांटोवपाक थळावे मुखार आयल्यात. जेसीबी मुखार मातयेत बसून फुर्योज थळाव्यांनी सैमाचेर जावपी परिणाम आनी संबंधीत विभागाची आडनदर उक्ताडार हाडून दिली. थळाव्यांच्या विरोधात हो टॉवर बांदतले वय वेळच सांगतलो. एक तर तुम्ही आमका टाइम दिया नाल्या आम्ही तुमका रिप्लाय द्या. घ्या तुमची जागा तुमका पळोवया. आम्ही कित्याक पडल्या गांवांक वाटोवपा खातीर भितून पडल्या म्हणून कळय. आम्ही कोणाचे चोरूंक नांगा, कोणाक नागोंक नांगा. आयज आम्ही भितून पडल्या जाल्यार गांवच्या लोकां खातीर, गांवच्या हिता खातीर. आम्ही जर तुमका रिप्रेझेंटेशन दिता जाल्यार तुम्ही ताका रिप्लाय करा. म्हणजे आम्ही गावचे गांवांचे लोक आहात ते कुत्रे झाले हांगासर. यू आर फ्री टू डू वॉट एव्हर तुमकां जाय. तुम्ही तुमचे रेमेडीज आसा ते एक्झॉस्ट करा. ना जाल्यार तो तुका 15 दीस दिता. 15 दीस परत तुमका आपण परत आम्ही हांगा उतरपाचे. हय. सो फॉर 15 days वी विल. I am agreeing in front of all. ना बट आणि आयटीआय मेळोंक नाल्यार मॅडम कितें करपाचे. तुम्ही तांकां सपोर्ट करता का जागा न्हू. मॅडम 15 दिसांनी काय 15 दिसांनी काय जातलें मॅडम. मॅडम तुम्ही तरी उलो नाका. मॅडम तुम्ही गोंयकार मॅडम ताका कशें जाता 15 दिसांनी. एनी डिपार्टमेंट इज रेडी टू आयटीआय. मॅडम 30 days लागतात न्हू मॅडम. चलो भाई. कित्याक दिना. आता दादागिरी करता. हांव सांगता आता तुमकां कितें हाडा फोर्स तो ना कोणी घेवन पयशे. हांव स्वता जीव दिता हांगासर मागीर पळयता. म्हाका सोदता म्हाका आमच्या गांवांत हो टावर नाका. कित्याक आमची इल्ली भुरगीं आसा. म्हाज्या हँडिकॅप चायल्ड आसा, एक चेडूं आसा. आतां इश्कोलाच्या 2 येताले. त्याच्या पासून म्हाका जाल्यार लागीं आसा हांव हांगासर. म्हणजे मेन म्हणजे हांगा म्हाका टावरच नाका म्हणून हांवें हें केल्लो. माझी आयज म्हाज्या वांगडा कोण ना म्हटल्यार बाकीची येतली. सांजे जाय जाल्यार येतली. सगळीं भुरगीं कामाक गेलेली लोक बी. आतां कोण ना घरा कडेन. तेन्ना हांगा हो टावर आमकां उबो कसोच नाका. आमी सांगला पयलीं बी सांगला आनी आतांय बी सांगला. तेच तर हांगा भायर कोण एकलो मनीस येयला आनी उलयता कितें वय खंय एक कोलवाळकार खंय ते टावर हाडोवपाक गेल्या, मारपाक गेल्यात. कोण ताका मारूंक वचोंक ना आनी कोण काय उरोंक ना. तो उलयतालो भायर कोण तो मनीस. कित्याक इतले हें करून येदो व्हडलो ग्राउंड बांदून ते बांदून कितें फायदो. एक टावर दिलो येदो मोठो उबो करूंक. दुसरोय टावर कितें आहा नाल्लांक झाडांक कितें आहा जाल्यार पळय मातशी एक राउंड मार आतां कोलवाळेन तूं आनी पळय माडांक खंयच्या कोणाच्या नाल्ल दिसतात जाल्यार. पळय तूं आतांच पळय हांगात पळय कितें आहा माडांक. फुडें पळय कितें आहा माडांक. आतां लायल्ली शेतां आहा लोकांनी. पोरू लोकांनी सगळे हे मे म्हयन्यात रोंपे लायले. कितें मिरसांगो गावले. कितें फायदो आमचो रोंपे बिपे लावन हांगा. आयज मागता तुमच्याकडे तुम्ही जर खरेच आहात लोकांच्या हिताचे चित्तात जाल्यार ह्या कोलवाळ्यान कोणी वाड्यात जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणून आहा थंयसर आमचा एकूच टीम. आम्ही तुमच्या राजकारणात खंय येना. आमकां ह्यो टावर नाका. तुम्ही आमकां आनी परत रस्त्यार हाडूंक लाव नाका. जर तर आम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह खरे रिप्लाय दितात. हांव आतां परत आरटीआय मागपाक वयतलो. कित्याक जे आरटीआय जर रिप्लाय दिवना आम्ही फुडें कोर्टाक वयतले. आम्ही मरपाक तयार आहा. पळोवया कितले टावर घालता, कितलो फोर्स लायता ते. आमचें आयुश्य सोंपलेलें आहा. आमी भुरग्यां खातीर मरतले आनी हांगासर आमी वयचे ना. आयज जो आमी जो टावर घालपाक हांगासर ओपोज करपाचें कारण हे पयलीं 2दा टावर घालपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आहा. बाकीच्या हेका आमी आमचो गांव वाटोवपाक हे करता. कित्याक धाकटुलो गांव एका गांवांत 2 टावर एकी कडेन 1 मीटर सोडून सुद्दां ना. आमी कितें करचें गांवकारांनी. ह्यो जो गांव इतलो जमलेलो आहा, गांवचे लोक जमलेले आहा, ते लोकांनी कितें करचें. हे सीएमान तरी लक्ष दिवपाची गरज आहा न्हू. टावर घाला तुम्ही. येती व्हडली आयडीसी आहा ना जाल्यार कोमनितात इतली कोलवाळेन जागा आहा रेंटाक घ्या आनी घाला न्हू थंय. आमच्याच कोलवाळेन गांवांत कितें करूंक जाय. कित्याक ह्यो गांवच्या लोकांक मारपाक, आमची धाकटी भुरगीं मारपाक. हांगासर 2-3 घरां अशीं आहा तेंच्या घरान हँडिकॅप भुरगीं आहा, तिची भुरगीं आहा हँडिकॅप. तेंच्यांनी कितें करचें.
आमी जी कंप्लेंट घातल्या तेजेर आमकां कांय रिप्लाय येवंक ना. आयज ह्या लोकांनी कितें करपाचें? They don't want tower. I don't know the issue, but they just don't want the tower going. That is the issue. We have all the valid permission. We have everything. They have the order. They can. So now their demand is they don't want the tower here. So now what was? Now we have all the valid permission. On what basis they are stopping now? This is a technology. Everybody needs technology. त्यांचा अधिकार आहे की त्यांचा अधिकार आहे. अधिकार वरून मी काय बोलू नाही शकतो, बट फॉर सोसायटी बेटरनेस. तुमच्याकडे मोबाईल आहे, माझ्याकडे मोबाईल आहे, सगळ्यांच्याकडे मोबाईल आहे. अजून शिक्षासाठी सगळ्यासाठी मोबाईल पाहिजे. इट्स अ टेक्नॉलॉजी. तुमचे 4G आहे, 5G आहे, तुम्ही सगळं त्यासाठी दिस इज ए. सो सपोज यू आर ऑब्जेक्टिंग टू इट, ते तुमचे अधिकार आहे. आता मी रिक्वेस्टेड गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गणपती विसर्जनाच्या सुवातेर वाईट स्थिती आणि लागसरच्या व्हाळांतल्या प्रदूषणाक लागून कुर्टीकारांनी हुस्को उक्तायला. काँग्रेस फुडाऱ्यान सुवात नितळ करून शेळीची सारकी योग्य व्यवस्था करपाची मागणी केल्या. कुर्टी सुवातेर शेती आणि शिपणावळीचेर परिणाम करपी प्रक्रिया करूंक नाशिल्ल्या सांड उदका आड कारवाय करची अशी मागणी थळावे पंचायत आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक करीत आसात. हेर गावांनी गणपती विसर्जनाच्या सुवातेर पेवर्स बसयतात, शेड घालतात, पूण आमच्या गावाचेर सरकारान आडनदर केल्या अशें म्हणत काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकारान खंत उक्तायली. त्या जाग्यार आयल्या पळय आमी जागा गणपती विसर्जनाचे ठिकाण म्हणजे फोंड्या वाठारांतले 1.5 दिसाचे 5 दिसाचे तसोच बुधवार पेठाचो सार्वजनीक गणपती ह्या गणपतींचे घरान पुजलेल्या आनी सार्वजनीक गणपतीचे विसर्जन हांगा जाता. आनी काही दिसां पयलीं आमकां खूब लोकांनी सांगलें की हांगा गणपती पावपाक खूब गैरसोय जाता. आमकां गैरसोय म्हणजे कितें, तुमी जर आतां पळयलें न्ही हांगा सरल्यान सकयल जर आतां गणपती पायतलो शक्य आसा सादारण मनशाक पळयात आसा उदक व्हांवता जाल्यार मनीस सकयल बुडपाचो, उदक व्हांवना जाल्यार हांगा पांय मोडून घेवपाचो नाल्यार गणपती घेवन पडपाचो. गणपती पावच्या पयलीं आमी हांगा गणपती दवरतात, आरत्यो करतात, नाल्ल फोडटात. ही एक शेवटची पुजा जाता न्ही गणपती पावच्या पयलीं ज्या पायता थंय. प्लॅटफॉर्म हांगा पळयात शेकड्यांनी गणपती हांगा येतात 1.5 दीस आनी 5 दिसाचे एका टायमार हांगा लायन लागता गणपतींची पावपाक. प्लॅटफॉर्म पळया कितको ल्हान आसा. गांवांनी आज फोंड्या हें इतकें शहर हजाराचे तरी गणपती म्हाका दिसता हांगा येता आसतले. तुमकांय खबर आसा, तुमी हांगा पायता आसतले. सो इतकें आसतना मुख्य ठिकाण ह्या शहराचें ह्या ठिकाणा कडेन दुर्लक्षीत केल्लें आसा पूर्णता. गांवांनी सुद्दां ल्हान ठिकाणाचेर आज पेवर्स घातल्या, शेडी बांदल्या. गणपती पावस पडटा चवथी कडेन पुजा करतना अचानक पावस येता, दडक येता तेन्ना तेका संरक्षण मेळचें म्हणून शेडी घातलेली. हांगा आसा शेड, पेवर्स आसा, आजूबाजूक लोक उबे रावतले जाल्यार अशें ह्या सरकारान दुर्लक्षीत केलां. तर आमी मागता की WRD अंडर हेजें काम जाता तितकें बेगीन जावचें. तुम्ही नॉमिनेशनाची टेंडरां काडटा कोट्यांनी रुपयाची, एक नॉमिनेशन टेंडर करा, शॉर्ट टेंडर करा, 8 दिसां भितर काम करा. चवथ येवपा आनी 1 म्हयनो आसा गणपती पावपाक. काल जी PSCची मिटींग जाल्या पळय ती पॉलिटिकल स्ट्रॅटजीची मिटींग जाल्या ऑल ओवर गोवा. म्हणजे एलायन्स आमी कशी आमची रणनिती करप, कशी आमी निवडणूक जिखप, कितें प्रिपेरेशन आमी ह्या निवडणुकीच्या दरम्यान करपा जाय हाजो जाल्लो आसा. आनी आतां थोड्याच हेतून आमची राखण यात्रा म्हणून चालू जातली. जी पदयात्रा आसतली आमी गांवांत भोंवतले आनी थंय आमी सरकाराचे चार्जशीट आनी आमचो मॅनिफेस्टो आमी लोकां लागून कितें करूंक सोदता ते डिटेलान तुमकां थोड्याच दिसांनी मेळटलें. म्हणजे टोटल गव्हर्मेंटा तुमी ग्राउंड फ्लोराच्यान एक्सपोर्ट करपाची चार्जशीट म्हणजे गव्हर्मेंटाची जी कितें कमतरता आसा त्यो लोकां मुखार हाडप, ज्यो कितें एश्युरन्सीस प्रॉमिसीस दिल्यो त्यो फेल जाल्ल्या त्यो हाडप आनी आमी फुडें कितें करतले हे दोनी मुद्दे घेवन आमी लोकांच्या दारांनी येतले. ताजें प्रिपेरेशन आतां चालू आसा. आज आमी तुमकां सांगना ताजेर आमची टीम कमिटी आसा, एक्सपर्ट टीम बसून ताजेर सगळे इनपुट्स घेता. हांवूय त्या कमिटीन आसा. ओके, लोक सध्या उलोवपाक भिता. ह्या यात्रेच्यान तुमकां दिसता तुमकां सक्सेस मेळटलो की लोकां कडल्यान तुमी ती दुख्ख जावं वेदना लोकांची ती काडून घेवपाक तुमी यशस्वी जातलो? लोक कोण भिनात,
लोक भिना म्हणून आमच्या पयर कालच्या सभेक 5,000 वयर लोक जाले. लोक भिल्ले जाल्यार लोक थंय सभेक येवपा नासले. लोकांचो भंय आज पयस जाला. राहुल गांधी सातत्यान सांगता डरो मत म्हणून, तशें आमी सांगता डरो मत. भिवपाची गरज ना, ती भिवपाची गरज न्ही. हांकां सत्तेकारांक भिवपाची तुमी गरज ना. 1998 हांगा कांयच नाशिल्लें. हांगा सगळें शेपराव असो आशिल्लो. मागीर म्हाका हांवें पळयलें गणपती दवरपाक हांगा जागो ना. तेन्ना मागीर हांवें म्हाजे स्वता खर्चान एक प्लॅटफॉर्म केलें आनी तेजेर मागीर गणपती दवरले तेजेर आनी मागीर वयर स्टेप्सां गेली. सो आतां कितें मागणी तुमची? आतां कितें डिमांड कितें तुमची? मागणी कितें? डिमांड हें सारकें करचें, बरें करचें. आनी स्टेप्सां गरज आसा हांगा? आनी स्टेप जाय हांगासर. स्टेप्स जाय न्ही हांगा, स्टेप्स घालूं जाय. प्लॅटफॉर्म जाय. डिमांड आतां सरपंच आसा न्ही तेंच्यांनी करप न्ही तें. पयलीं आमी केलें, आमकां जाता तशें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रन्युकार पळया फुडल्यो खबरो. उत्सवाचो हंगाम आनी चवथ लागीं पाविल्ल्यान जायते कडेन नेटान तयारी चालू आसा. तरी कारापूरच्या वनवासाक फुल स्टॉप लागपाची चिन्हां मात दिसनात. कारापूरचे लोक 138व्या दिसा लेगीत प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध करीत आसात. तांकां न्याय मेळना तो मेरेन ते थांबचे नात ह्या मताचेर ते ठाम आसात. फाटले 138 दीस थळावे लोक मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध करीत आसात. सणासुदीचो मौसम आनी चवथीची तयारी सुरू आसतनाय गांवचे लोक आपले आंदोलन फाटीं घेवचे नात अशें सांगतात. उत्सव आसून लेगीत न्याय मेळोवपा खातीर तांचो संघर्श चालूच उरतलो अशेंय आंदोलकांनी स्पश्ट केलां. पूण तांचो हो संघर्ष चवथी पयलीं सरकारी दारात पावून संबंदीत विभागांची हालचाल जातली काय ना हें मात वेळच सांगतलो. 138 दीस जाले आमकां. आयज आमी प्रोटेस्ट करता कारापुरा. जाल्यार सरकाराच्या हातून सुद्दां दोळे उक्ते जायना. आतां श्रावण लागलो, इतले गीम भर आमी गीम हांगा तळटळे वतान काडलो, पावस काडलो आनी आतां श्रावण चालू जालो. नागपंचम आमी हांगाच केली. थोडी बायलां घरा रावली, आपले कितें देवाच्या आहा तें नाग केलें, हांगा येयली सांजच्या टायमार. आमी म्हण आमगे कोणागे नाग ना ती सकाळच्यानूच हांगा बसली. आतां चवथ येयली. चवथीक आतां थोडे दीस उरलात हांगा सप्तक जातलें. तेन्ना सुद्दां लोक हेका कितें म्हणटलो, हे सप्तक जालें तरी गांवान हांगाच बसयला, हो एक प्रश्न येतलो. सरकारान हेजेर कितें तरी न्याय दिवंक जाय आसलो आमकां. आनी आतां चवथी पयलीं तरी आतां घरान आमकां इतलें काम आसा चवथीचें. आतां कशें काम करता आनी आमी हांगा कशें प्रोटेस्ट करूंक बसले. सरकार म्हणटलो आपूण तुमकां बसयल्या काय म्हणटलो. पूण आमकां न्याय जावो त्या शिवाय आमी उठची ना. आमकां कोण बस म्हणून सांगला म्हणून आमी बसोंक ना. आमी आमचो गांव वाचोवंक बसला आनी हो गांव वाचल्या शिवाय आमी हांगासून उठची ना. कितलेय दीस जावं, चवथ सुद्दां जावं, चवथी सुद्दां कशें हें करूंक जाय, दादले बसोंक जाय, बसतली. पूण आमी प्रोटेस्ट हो सोडची ना. आनी जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी हांगाची उठची ना. आतां आमी कशें हें करून येता आनी हांगा बसता न्हू, ती देवीक बाबडेक बसलेली खबर आसा. ती हांगा दोळ्यांनी पळयता आमकां आनी आमचे त्रास येता तिकाय खबर आहा आमी कशे त्रास काडटा. पूण सरकाराक म्हणा तुमी देव देव देवाचें करता, मनशाचें चिंता. आमी आतां हांगा 4 म्हयने जाय तरी कंप्लीट बसपाक फकाणा न्हू. आमकां त्रास जाता, थोडे त्रास जायना बसोंक. पूण आमी एकदां जी बसल्या न्हू गांव तर न्याय घेवनूच हांगाच्यान उठतली. तो पर्यंत आमी उठची ना. सुद्दां आमी बसतली तो पर्यंत सरकाराक बरें आमचे काकूत अशी दिसली आतां तरी मन तेजें वळ्ळें जाल्यार तेणें आमकां न्याय दिवची आनी चवथी पयलीं आमकां घरा बसयची इतलें मागता तेजे कडेन. आतां लास्ट त्या श्री गणेशाच्या हेका लागून तरी आमकां न्याय दी आनी आमकां घरा बसय सुशेगाद आपली. आतां चवथ पावली लागीं आनी 138 दीस जाले आमकां. 38 दीस जाले. हे सरकारान तें कांयच आयकोंक जाय. आतां पळय चवथ म्हणजे आमी म्हयनोभर पयलीं तयारी करता. तयारी कशी करतली? हांगा येवन बसतली काय तयारी करतली? आनी सरकारान आमचें अशें मातशें आतां मनार घेवचें कशें दिसता आमकां. कित्याक चवथ पावली लागीं न्हू. चवथी उपरांत अशें आमकां बसोंक दिवं नाका हांगासर. बेगीन न्याय दिया आमी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. चवथीच्या उत्सवाक आतां चड वेळ उरूंक ना. कांय कलाकार दिवचले तालुक्यांत गणेश मुर्ती तयार करपाक व्यस्त आसात. करपार आनी नानोडा गांवांतले मुर्तीकार मातयेच्या गणेश मुर्ती तयार करपाच्या खातीर दीस रात वावुरतात. पूण ह्या पारंपारीक व्यवसायांत आतां जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा. पळयात पुराय बातमी.
बिचोले तालुक्यातल्या करपाल आणि नानोड्या या गावांनी कांय कलाकार अजूनय मातयेच्यो गणपतीच्यो मूर्ती तयार करून आपली पारंपारीक कला सांबाळून दवरतात. कितलीशीच वर्सां हे कलाकार ही कला जिवी दवरतात. आपल्या हातांनी एका फाटल्यान एक सोबीत गणपतीच्यो मूर्ती तयार करतात. गणपतीची मूर्ती तयार करप ही फक्त तांची उपजीविका न्हय तर तांच्या कुटुंबात पिळग्यो पिळग्यो चलत आयिल्ली ही परंपराय आसा. पूण तांकां बरी प्रतीची माती मेळप कठीण जायत आसा. तेच बरोबर रंग, प्लास्टर आनी हेर साहित्याचे दर वाडत रावतात. या वाडट्या खर्चाक लागून मूर्ती तयार करपाचो खर्च वाडला. तुमचें नाव कितें? दिलीप गोपाल गावस. केन्नाच्यान तुमी ह्यो मूर्ती करता? मूर्ती आतां म्हाका जाली 20 वर्सां. कितक्यो मूर्ती करता तुमी वर्साक? वर्सा म्हणजे चवथीक कितक्यो करता? चवथीक साडी आतां 30 आसता म्हाजे कडेन. 30. पयलीं चड आसताल्यो? पयली 70 जाल्ली. तुमकां कितें दिसता की प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे येयल्या कारणान हेंचें कमी जालां हें? तशेंच जालां न्ही का, हेवटेन लोक तसले आतां हाडटा न्हू ते पसून घेवन प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे न्हू. सरकारान तेजेर बंदी घातल्या तरी येता. तुमकां कितें दिसता तेज्या बद्दल? बंदी घातल्या म्हणून ते आतां कशें आतां गणपती करूंक जायना म्हणून ते अशें कारण तुमी फक्त मातयेचे करता? न्ही मातयेचेच. कितें प्रॉब्लम येता मातयेचे करपाक? म्हणजे माती मेळटा तुमकां सारकी आतां? माती मेळटा. मेळटा? खंयसून हाडटा तुमी? मी हाडटा मांद्रेसून. आनी आतां रेट कसो कितें आसता? म्हणजे वाडलो देंवलो? रेट आतां तशें 10,000 वयताय एक वर्सीचे टेम्पो आसता मातयेचो. आनी गणपतीचो रेट कितें आसता तुमचो? गणपतीचो एक 2,000. ह्या गांवांत मातशें कमी कितें आसा तें फिक्स आसता न्हू. फिक्स आसा पयलीं 2,000 अशें आसता. न्ही आतां तुमकां परवडटा काय परवडना तें? परवडटा. ओके. तुमी 30 करता म्हटलें. दर वर्सा सुमार 100 गणपतीच्यो मूर्ती तयार करतात. पूण आयच्या दिसांनी सगळ्यांत व्हडली आडमेळ म्हळ्यार नितळ माती मेळना. पयलीं जशी बरी माती मेळटाली तशी आतां मेळना. पयलीं लोक प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती घेताले. पूण आतां चडशे लोक मातयेचे गणपती घेवपाक सोदतात. ताका लागून मातयेच्या गणपतींची मागणी वाडल्या. पूण सगळ्या साहित्यांचे दर वाडिल्ल्यान गणपतीचे मूर्तींचे दर वाडल्यात अशें कलाकार म्हणटात. नाव सांग तुजें? नाव प्रज्योत गोवेकर. कितके गणपती करता? 100 गणपती करता. आनी आतां आनी पयलींच्या हातूंत कितें फरक दिसता? पयलीं गणपती करताले तुमी इतक्या वर्सां आनी आतां कितें दिसता? म्हणजे माती बरी मेळटा हें तेच्या बद्दल? माती मेळटा. माती गुणे आसतात म्हणल्यार माती गुणे मदीं मेळटा मदीं मेळना अशें आसता. गुणे मेळटा म्हणल्यार गुणे मेळटात मातयेन. साफ मेळना? ना साफ मेळना. पयलीं बरी मेळटाली? पयलीं मातशी मेळटाली बरी. म्हणजे केन्ना मेळटा बरी मेळटा केन्ना हे मेळटा गुणे बी आसता केन्ना. न्ही आतां आनी हेच्या भितर रेटान कितें फरक आहा मातयेच्या? रेटान फरक आहा. पयलीं माती म्हारग पडटा न्हू. परत साचेचे भाडेचे हाडचे पडटा. साचे रेटू म्हारग आहा. सद्या कितके गणपती करता तुमी? 100 करता. रेट कितें आसता तुमच्या गणपतीचो? रेट 2 फुटाचे 3,300 3,200 अशा. आतां म्हाका सांग, मातयेचे तुमी करता काय प्लास्टर ऑफ पॅरीस? मातयेचे करता. प्लास्टर ऑफ पॅरीस येयल्ल्या कारणान कितें इफेक्ट जाला बिजनसाक? प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हणजे आतां कितें आहा, पयलीं लोक घे प्लास्टर कितें, आतां चडशे घेयना. ते लोकांक चडशे आतां मातयेच गणपती जाय. तुमी सगळे मातयेचेच करता? मातयेचे करता. लोकांचें म्हणणें कितें आहा? म्हणजे म्हारग दिसता लोकांक काय सवाय दिसता व्हरताना गणपती? कितें म्हणटा लोक? ना लोक काय म्हणटा, लोक कळटा न्हू. सगळे म्हारग जाल्ले हांव. सगळे साचे परत भाडेचे बी हाडचे पडटा न्हू. पेंट सगळे म्हारग. परत कामगारांक पेमेंट चड आहा आतां. सगळ्यांचे पेमेंट चड आहा. त्या खातीर म्हारग विकचें पडटा. म्हारग विकचें पडटा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, सलोनी पै आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. गोंयांत आनीक एक सप्तक हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तापमान चडशें तशेंच उरतलें. हवामानाची खासा शिटकावणी सध्या हवामान विभागान लागू करूंक ना.
नैऋत्य मान्सून गोंयांत साधारण आसा आनी चडशा सुवातींनी हलको तो मध्यम पावस पडलो. मडगांवात सगळ्यात चड 45 मिलीमीटर, मुरगांवात 24.6 मिलीमीटर आनी केप्यां 24 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाला. गडगडाट उटंगराचो पावस वा नेटाचे वारे नाशिल्ले. फुडल्या सप्तकात अदमास व्हडलोसो बदलचो ना. 26 ऑगस्ट मेरेन दर दिसा हलको तो मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान ह्या वेळार राज्या खातीर हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. नैऋत्य मान्सून गोंयांत साधारण हलको तो मध्यम पावस. हवामानाचो अलर्ट ना. तापमानात व्हड बदल ना. चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.